गोयभर मुक्ती दिसा निमतान हुतात्म्यांक आर्गां पणजी शासकीय कार्यावळ दरेक तालुक्यांनी शाळा कॉलेजींनी मनयलो गोय मुक्ती दिन। गोय मुक्ती दिसाचे गोयभर तालुक्यांनी सुवाळे तालुक्यांचे हेडक्वार्टर्सान मंत्री आमदारांनी हुबयले तिरंगे, शाळा कॉलेजींनी मुक्ती दिसाच्यो कार्यावळी। गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च करपाची तयारी आज बसका कॅबिनेटान विशय। जाळवणदाराक घेवन लॉन्चिंग पर्यटन मंत्री म्हणटा वास्को सारको प्रकार खपोवन घेवचे ना। तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीन कंपन्यांक प्लॉट दिवंक सुरवात। गोयची ड्रोन पॉलिसी रिलीज। तेलंगणा हिमाचला उपरांत ड्रोन पॉलिसी करपी गोय तिसरे। हर घर फायबराचो सरकाराचो प्लान। पर्यटन खात्याचे एसपीव्हीचे कामाचो खर्च बजेटा परस दोबराद। 80 कोटीचे बजेट, कामाचो खर्च 170 कोटीचेर। 90 कोटीची बिलां पेंडिंग, कामां हुमकळपाची परिस्थिती। खासा रिपोर्ट। महाराष्ट्र कर्नाटकाचो सीमेचो वाद तापता। महाराष्ट्र एकीकरण समिती आनी महाआघाडीचे बेळगावी एंट्री दिना म्हूण आंदोलन। 300 फुडाऱ्यांक बॉर्डरीचेर आडायले, धाडले परत। कांय जाण पुलिसांच्या ताब्यांत। ल्युपिन कंपनीन गोंया खातीर केल्ल्या CSR कामा खातीर मुख्यमंत्र्यान भेटयलो पुरस्कार। गोय मुक्ती दिसा भोवमान। स्वयंपूर्ण गोंया खातीर शेतकाम, शिवणकामा सारकेले उपक्रम चालीक। गांवचे उदरगती आड लोकांक भडकावपाची प्रवृत्तीक बरे लोक बळी। असल्यो प्रवृत्ती कडेक काडूंक जाय। सांखळे सुर्ला पुलाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्र्याचो विरोधकांचेर फार। वास्को गोवा शिपयार्डा कडेन अपघात, गाडी परतली। गाडयेंतल्यो 2 बायलो आनी 12 वर्साचो भुरगो सेफ। गाडी चलोवपी बायलेक दोळो लागलो आसूये म्हूण दुबाव। गोंयांत चडसो सेकंड होम लक्झरी सेगमेंट अफोर्डेबल हावसिंगाक गोंय फाटी। रुपांतरा अनियोजीत, हरीत वाठाराचो विचार जाय। राष्ट्रीय रियल्टर्स संघटनेचे 63वे आमसभेन विशय। देशांत कोविडाच्यो नव्यो 135 केशी, फाटल्या 24 वरांत 2 मरणां। एक्टिव्ह केशी 3,500 लागसर। निरंकाळचो शेतकार रजत प्रभूक शेतकी खात्याचो कृषी रत्न पुरस्कार। गोय मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्यान मुख्यमंत्र्यान भेटयलो पुरस्कार। भारत चीन शिमेवेल्या केस्तांवां विशीं चर्चा करपाची मागणी न्हयकारली म्हूण राज्यसभेन विरोधकांचो बहिष्कार। काँग्रेसीच्या फुडारपणान विरोधी पक्षाचो राज्यसभेन वॉकआउट। नायजेरियान ताब्यात घेतिल्ल्या बोटीच्या भारतीय कामगारांक सरकार पुराय आदार दिता। पायरसी 2019 विधेयकाचेर लोकसभेन चर्चा करतना विदेश मंत्र्याची जाप। थायलंडाची झुजारी बोट 100 वयर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांक घेवन बुडली। 73 जाणांक साल्वार करपाक थायलंडाचे नौदळाक येस। अजून 33 मरिनरांचो सोद। RSS संबंधित शेतकार संस्था भारतीय किसान संघाचो दिल्लीतल्या रामलीला मैदानाचेर किसान गर्जना रॅलीचो उलो। शेतकारांची स्थिती सुधारपाची म्हूण मागणी। 50,000 वयर शेतकार एकठांय। पाकिस्तानात तालिबान आतंकवाद्यांनी पुलीस स्टेशन ताब्यात घेतले। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानाच्या वॉन्टेड आतंकवाद्यांक केले मुक्त। चीनान कोरोनाचे 3 ल्हारांचो अदमास। चीनातल्या वरिष्ठ भलायकी अधिकाऱ्यान दिल्या शिटकावणी। चीनान कोविड टेस्टिंग कमी जाल्ल्यान एक्टिव्ह केशी देंवल्यो। रशियाची युक्रेनाचेर संभाव्य अण्वस्त्र कारवाय टळची म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन रशियाचे अध्यक्ष पुतिनाचेर आशिल्लो तांचो प्रभाव वापरलो। CIA मुखेल्यान केली प्रधानमंत्री मोदीची तोखणाय।
फाल्यां सावन ढाकान बांगलादेशा आड भारताची दुसरी टेस्ट. कॅप्टन रोहित शर्मा अजूनय अनफिट. वर्ल्ड चॅम्पियनशीप फायनली खातीर दावो मजबूत करपाक भारताक जैत जायच.